इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो मुचेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिषेक केला, दुबळ्यांक बरे खबर दिवंक, पापसाल्या काळजांच्यांक बरे करूंक, कैद्यांक सुटका आनी बंदेंत आसलेल्यांक मुक्ती परगट करूंक, सर्वेस्पराचे कुरपेचे वरस आनी आमच्या देवान फारीकपण घेवचो दीस परगट करूंक. हांव सर्वेस्परा थंय संतोसतलो, म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय उल्हासतलो, कित्याक मुकुटान नेठयलेल्या एका नवऱ्या परी आनी भांगारान श्रंगारायलेले एके व्हंकले परी ताणें म्हाका तारानाच्या वस्त्रांनी नेसयले आनी प्रामाणीकपणाच्या शेळ्यान म्हाका गुठलायली. जशी भुंय झाडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बियां किर्लोन वयर सरतात, तशें सर्वेस्पर सगळ्या राष्ट्रां मुखार प्रामाणीकपण आनी वाखाणणी वयर सराशे करतलो. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय संतोसता. म्हजो जीव सर्वेस्पराची व्हडवीक गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारका थंय संतोषान उरता, कित्याक आपले किरकोळ चारणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. श्लोक. म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय संतोसता, कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचे नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकुळत, संतते थावन संतते पर्यान. श्लोक. म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय संतोसता. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी फाटी धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसावणेक ताणें फाळो दिलो आनी इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आधार दिवन आयलो. श्लोक. म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय संतोसता. सांत पावलान तेसलोनिका घरांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. सदांच कुशाले साया, कळा नासतना मागा, सर्व घडीतांनी देवाक अर्घां दिया. क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचे थावन देवाक इतलेंच जाय. पवित्र आत्म्याचे वाटेर अडखळ घालिनाकात. प्रवादीक उतरांची बेपर्वा करिनाकात. त्या सक्तांची परीक्षा करण जातास कितें बरें म्हूण दिसता तें सांबाळन धरा. खंयच्याय तराचे वायट जावं तें पयस करा. समाधान दिता तो देव तुमकां सर्व वाटांनी पवित्र करूं. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुमी सगळेच प्राण, आत्मो आनी कूड निर्दोशी सांबाळलेले आसूं. जाणें तुमकां आपोवणें दिला तो सदांच विश्वासी.
तशें आसता हें तो करतलोच. देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार. सांजुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. देवान धाडलो एक मनीस आसलो, ताचे नाव जुआंव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो, आपणा मारिफात सोमेस्तांनी सतमंचाक उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण तो आयलो. उजवाड तो न्हय आसलो, उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयलो. कोण तूं म्हूण विचारूंक जुदेवांनी जेरुसालेमांतावन याजकांक आनी लेवीतांक धाडलेल्या वेळार जुआंवन दिल्ली साक्ष ही. हांव क्रिस्त न्हय म्हूण ताणें कितेंच लिपय नासतना सत आसा तशें स्पश्ट सांगलें. तूं कोण तर एलिया म्हूण तांणी ताका सवाल केले. न्हय म्हणालो तो. तांणी परत्यान विचारलें, तूं एक प्रवादी? ताणें जाप दिली, हांव न्हय. ते म्हणाले, तर तूं कोण म्हूण आमकां सांग. आमकां धाडलेल्यांक आमी फाटीं जाप व्हरोंक आसा. तुजे विशांत तूं कितें म्हणटाय? जुआंवन तांकां इसाइया प्रवाद्याच्या उतरांनी जाप दिली. सोम्यांची वाट नीट करा म्हूण अरण्यांत बोब मारतल्याचो ताळो हांव. धाडलेल्या मदें थोडे फारिसेवांच्या पंगडांतले आसले. ताणें जुआंवक अशें सवाल केले, तूं क्रिस्त न्हय, एलियाय न्हय, प्रवादी न्हय म्हणटाय. कशें तर तूं स्नान दिताय? जुआंवन तांकां जाप दिली, हांव स्नान दिता उदकान, पूण तुमचे मदें आसा एकलो जाका तुमी वळखनात. तो म्हजे उपरांत येता, तरी पूण ताच्या वानांचे कट सोडोवंक सयत हांव योग्य न्हय. हें बेथानियांत योर्दानाचे पेले थडीर जुआंव स्नान दिवन आसलेले कडेन घडलें. देवाचे उतर हें. वाकांनी तुका क्रिस्ता.